मडगावची नगरसेवक दीपाली सावळाचो घोव दिगंबर सावळा कडल्यान आपल्याक आनी आपल्या फॅमिलीच्या जिविताक धोको आसा। ताणे आपल्याक मारपाची धमकी दिल्या। हे विशीं आपणे पुलीस आनी जिल्लो अधिकाऱ्याकडेनूय कागाळ केल्ली, पूण कोणेच दखल घेतली ना, अशें चिंचाळ कालकोंडाचो नागरीक आंतोनियो पेरेरा सांगता। चिंचाळ कालकोंडाचो शेतकार आंतोनियो पेरेरा सांगता ते प्रमाण मडगावची नगरसेवक दीपाली सावळान आपली शेतजमीन बेकायदेशीर पद्धतीन पुरोवपाचो यत्न केल्लो। आपले जमनीत मडगाव पालिकेक कसलो तरी प्रकल्प उबारपाचो आसा खंय, पूण ते खातीर आपली कायदेशीर परवानगी घेतिल्ली ना। फाल्यां तर आमगे फॅमिलीक मीन्स माय हजबंड और माय सेल्फ और माय किड्स और माय फॅमिली मेंबर्स कितें तर जायत व्हिडिओ आमको आहा आनी आम सगळ्या तो व्हायरल केलो आहा एंड ही दॅट दिगंबर सावल विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। वेर शॅल वी गो, हूज डोर्स शूड बी नॉक नाव? आनी आतां आमकां तें रोवपा जाय शेत, आमकां रोवपा जाय म्हूण आमी आतां मुखार सरले सगळीं शेतकारां वत मुखार सरले। हय आमकां रोवपा जाय, आमगे लँडाकू दुसऱ्यांच्यान हें करूं जायना पॉसिबली दे आर डुईंग एवरीथिंग। आनी सेकंड थिंग हांवें दिपाली हिंगा ते कॉर्नराचे लेवलिंग करून ना तेतून हांवें तेका इंचालें मुगे मिसेसान इंचालें नो आय एम डुईंग म्हणटा क्लिनींग। अरे हिंगा क्लीन क्लीन विदाउट आवर परमिशन, वाय आर टचिंग आवर प्रॉपर्टी? We will come and clean. You clean the public places. आनी हांवें कंप्लेंट केल्ली दिपालीची, तेजे पुलिसान एक्शन घेलें ना, तो PI तो एक्शनूच घेना, तेंची कांय एक्शन घेना। आतां आमी वचपाक कोणा बरें री, दॅट इज आवर सिक। जमीन पुरोवपाच्या वादांतल्यान ह्यान आदी दिगंबर सावळान आंतोनियो पेरेराचेर हल्लोय केल्लो खंय पळयात। पुलिस फोन मारे हे पुलिस फोन मारे फोन मार हे व्हिडिओ दवरया। हे विशीं नगरसेवक दीपाली सावळाची बाजू आयकून घेवपाचो यत्न गोमंतक टीव्हीच्या रिपोर्टरान केल्लो, पूण तिणें फोन उखल्लो ना। 1-2 दिसां फाटीं चिंचाळ खारेवान हांगा दिगंबर कामत आनी तांचे कावन्सिलर दीपाली सावळ एक इनॉग्रेट फाउंडेशन स्टोनाक गेल्ली, ते म्हणजे थंय जॉगर पार्क। थंय तो प्रॉपर्टी ओनर आसा आंतोनियो पेरेरा, हाणें ताका अपोज केलो आनी ताणें दिगंबर कामतीक सांगलें की आपल्याली प्रॉपर्टी एनक्रोच करनाकात, आपल्याली प्रॉपर्टी आपूण शेत रोयता। जेन्ना आमकां आतां कळ्ळें की हळू आमची प्रॉपर्टी फिलिंग करपाक लागल्यात, आमी ती कंप्लेन केली पूण कोण एक्शन घेना जालें। ताजे नंतर जेन्ना काल दिगंबर कामत आयलो तेन्ना इनॉग्रेशनाक फाउंडेशन स्टोनाक आयिल्लो की जॉगर पार्क, तेन्ना आपण ताका क्लियर सांगलें की आपल्या प्रॉपर्टी भितर एन्क्रोचमेंट बंद करात, तुमी तर एक तर ती एक्वायर करात आनी मागीर कितें करपाक ते करात, पूण जो हें केल्लो आसा ते आपल्या प्रॉपर्टी आपल्या खाली करून घेत, की आपली फॅमिलीची ब्रेड एंड बटर पयलींच आपल्याक जे सिवेजीची उदका लागून हे सगळें हें जाल्लें आसा। तेन्ना ताजे नंतर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी ते व्हिडिओ दिसून येता की जो दीपाली सावळ थंयची कावन्सिलर आसा, तिजो न्हवरो आसा दिगंबर सावळ, हो एक फातर काडटा आनी फातर तो मारपाक वता, कोण व्हिडिओ शूटिंग काडटा, ताजेर मागीर ताजे सपोर्टर ताका आडयतात आनीक बॅड वर्ड्स ताणें वायट शब्द वापरलेले, हाका लागून आंतोनियो पेरेरा हाणें पुलीस स्टेशनाचेर मडगांवची कंप्लेन केल्ली। ह्या बद्दल आमी दीपाली सावळ हांकांय कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, ताका फोन केलो, पूण जे कितें जालां तुमची सायड मांडपाक लागून प्रयत्न केलो, पूण तिका जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो तेणी आमचो फोन घेतलो ना। सद्याक आंतोनियो पेरेरा हाणें मागलां की आपलो जागा आपल्याक दिवचो आनीक जी एक्शन आसा दिगंबर सावळाची ती घेवची म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मुलकाणेकर।